हांवें 3 विशय जे मांडले विच इज द स्पेशली द 3M विच इज द मायनींग, म्हादई आनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. मायनिंगाच्या बाबतींत हांवें विशय सुप्रीम कोर्टान जो बॅन घातला जून 18तल्यान त्या विशयाचेर खंय तरी सेंट्रलान इंटरवीन करचें विच इज आमच्या सामान्यांतलो सामान्य लोकांचो प्रश्न आसा हो हांवें म्हणलो. इतर मुख्यमंत्र्यांनी बी ते इशू रेज केल्लो, विशेश करून मध्य प्रदेशचो मुख्यमंत्री आसतलो, छत्तीसगड, बाकीच्यांनी रेज केल्ले. आनी स्पेशली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आपल्या समारोपाच्या भाशणांतल्यान मुद्दामून मायनिंगेचो विशय रेज केलो आनी तितूंत तेंच्यांनी मेन्शनूय केलें की गोवाची इकॉनॉमी जी आसा ही मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान स्लो डावन जाल्ली आसा. खंय तरी तेजेर आमकां रिथिंक करपाक जाय त्या विशयाचेर. आनी डेफिनेटली निती आयोगाच्या बैठकेक सूचनाय दिली तुमचे रिपोर्ट्स जे आसा हे कळोवचे जेणे करून आमकां ह्या हेतूंतल्यान तेंच्या कडल्यान एक पॉझिटीव मॅसेज जी आसा ही त्या मिटिंगेंतल्यान गेली. सेशन चालू आसतना, पार्लमेंट सेशन चालू आसतना परत एकदा हेजेर बैठक जातली आनी खंयच्या पद्दतीन तेजेर सोल्युशन काडप हें ठरतलें. हे सेशनाक सोल्युशन कमींग हेका आमकां डेफिनेटली बैठक तरी हेजेर नक्कीच जातली आनी ताजेर पॉझिटिवली सोल्युशनूय येवपाक शकतलें. म्हादईचे विशयाचेर म्हादई डिस्प्यूट जो आसा हो कर्नाटक आनी गोंया मदीं कितलींशींच वर्सां पेंडींग आसा. हांव स्पेशली पयल्यान पयलीं जलसंवर्धन मंत्री हांकांय मेळिल्लो. तांच्यांनी खात्री दिल्यात की जरी आसले जाल्यार आमी दोनूय मुख्यमंत्र्याच्या मदीं तिनूय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक घेवन ताच्या मदीं एखादी बैठक जी आसा ही घडोवन हाडुया आनी कशा पद्दतीन प्रश्न सुट्टा हाजेर एक प्रयत्न करुया हें तेंच्यांनी सांगलां. आवटसायड कोर्ट सेटलमेंटचो बीन विशय कांयच ना. एट प्रेझेंट जो जरी आमकां NGTन निर्णय दिल्लो आमच्या फेवरान दिल्लो आनी काही प्रमाणात जे मदीं सेंट्रलान कितें तरी पत्र धाडलेलें तेजेरूय आमी रिक्वेस्ट केला की कोर्टात जर तशेंच मॅटर चालू आसत जाल्यार सेंट्रलाचो स्टँड जो न्यूट्रल आसपाक जाय एटलिस्ट. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेजो परत एकदा जेन्ना सुप्रीम कोर्टान EIA रिपोर्ट कर म्हटला, EAI रिपोर्ट कर म्हटला, एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पॅक्ट रिपोर्ट, तर सो डॅट तो रिपोर्ट जो आसा हो केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान करचो पडटा. सो डॅट तोय रिपोर्ट जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी तयार केला आनी जेणे करून आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा हो बेगिनात बेगीन स्टार्ट करपाक मेळटलो.